Hello everyone, welcome to Videsh classes. या व्हिडिओ आम्ही under the history of Goa 8th unit the Silaras of the west coast. Okay, so जेन्ना सिलाराज रुलर आमच्या गोव्याचेर रूल करताले त्या टायमार तेंच्यांनी इन गोवा कितें कितें डेव्हलपमेंट केले, ओके, कितें चेंजीस हाडले. सो ह्या व्हिडिओ थ्रू आम्ही ते लर्न करतले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Who were the Silaras? So the Silaras were a powerful regional dynasty that ruled the Konkan coast, including parts of present-day of Goa, Maharashtra and coastal Karnataka. So त्यांच्यानी खंय खंय रूल केला. ओके, सो ते तुम्ही नोट डाउन करायचं. गोवा, महाराष्ट्र and the coastal Karnataka. Next, they ruled between the 8th and 13th century common era. So त्यांचा जो टाइम पिरियड असा तो तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर 8th century to 13th century in between. सो अराउंड 5 सेंचुरीज त्यांच्यानी म्हणजे आपली जी डायनेस्टी असली ती कंटिन्यू दवरलेली. नेक्स्ट, इनिशियली दे वर द फ्युडेटरीज. फ्युडेटरीज मीन्स सबऑर्डिनेट रुलर्स ऑफ द राष्ट्रकुतास. सो फ्युडेटरीज हेजो मिनींग कितें? सो ते सुद्धा रूल करताले. ओके, सो पार्ट ऑफ द रिजन, सो एरियाज असली तेजेर ते रूल करताले, बट तेंकां सो त्यांच्या वयर सुद्धा तेंकां ऑब्जर्व करपी कोण तरी एक आसलो. ओके, सो लायक तेंचो कोण तरी सबऑर्डिनेट मीन्स तेंचो कोण तरी सुपिरियर आसलो, म्हणजे तेंकां कोण तरी ऑब्जर्व करता. ओके, सो तो जो आसलो पळय तेजें नांव जें आसा राष्ट्रकूट. ओके, सो लायक तेंकां टॅक्सीस ऑर आनी अदर थिंग्स सपोज जर सपोर्ट करपाक जाय तेंकां लायक मिलिटरी सपोर्ट दिवपाक जाय राष्ट्रकुटाक जाल्यार ते दिताले. बऱ्या भशेन ते रूल करताले कोण सिलाराज असले ते. ओके, बट दे आर द सबऑर्डिनेट. ओके, नॉट सुपिरियर. सुपिरियर म्हणजे हेड जे असले. ओके, सो तेंच्या अबाव जे पोझिशनार असले पळय रुलिंग जे असले ते राष्ट्रकुताज असले. अँड लेटर ऑफ द वेस्टर्न चालुक्याज, मागीर ते सबऑर्डिनेट जाले ऑफ द वेस्टर्न चालुक्याजचे. नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ द सिलाराज. ओके, सो सिलाराज जे तेंचे ब्रांचेस मीन्स डिफरंट ग्रुप्स ऑफ सिलाराज, म्हणजे तेंचीच डायनेस्टी ही डिफरंट प्लेसीचेर रूल करताली. ओके, सो द सिलारा डायनेस्टी हॅड 3 ब्रांचेस. सो नॉर्थ कोंकणान तेंची डायनेस्टी सिलारा डायनेस्टी रूल करताली. सो तेजी कॅपिटल जी असली ती ठाणे असली. साऊथ कोंकणाची कॅपिटल असली ती खारेपटण. कोल्हापूर ब्रांचाची असली ती कोल्हापूर. ओके, सो हे त्यांचे कॅपिटल्स आणि हे सिलारा ब्रांचेस 3 पार्टान त्यांच्यानी आपली जी डायनेस्टी आहे ती डिवाइड केलेली. ओके, फॉर द रुलिंग पर्पज. The South Konkan branch had the greatest influence on the history of Goa. So South Konkan जी खारेपटणम जी आसा पळय त्यांची कॅपिटल जी असली. ओके, सो ती डायनेस्टी असली साऊथ कोंकण डायनेस्टी ही हाका कितें म्हटल्यार ग्रेटस्ट इन्फ्लुयन्स असलो ऑन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. बिकॉज ग्रेटस्ट इन्फ्लुयन्स कित्याक म्हटलो, कित्याक तेंच्यांनी लॉंगस्ट टाइम पिरियडा खातीर गोवाचेर रूल केल्लो फ्रॉम द 8th century to 11th century. ओके, सो तेज्या खातीर चड इम्पॅक्ट जो आसलो. ओके, सो तो गोव्याचेर जो आसलो तो साऊथ कोंकण जे कोण सिलारा डायनेस्टी असली पळय तेंचो आसलो. ओके, सो तेज्या खातीर म्हटल्यार ग्रेटस्ट इन्फ्लुयन्स. सपोज ग्रेटस्ट इन्फ्लुयन्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ गोवा जाल्यार सिलाराचो तेचे डायनेस्टीचे आसलो जाल्यार तो साऊथ कोंकण डायनेस्टीचो आसलो. ओके, सो साऊथ कोंकण म्हणजे खंयची सायड येयली? रत्नागिरी येयली, सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आसा पळय ती येयली त्या सो त्या सायडची. नेक्स्ट, टेरिटरी. द सिलाराज रूल. सो खंयच्या खंयच्या टेरिटरी, ओके, खंयच्या खंयच्या प्लेसीर ते रूल करतात. सो गोवा एक असलो, साऊथ कोंकण, पार्ट्स ऑफ प्रेझेंट डे महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका. ओके, सो ह्या टेरिटरीचे सिलाराज जे असले ते रूल करतात. मागीर नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन. सो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कितें, कशा तरेन ते सिलाराज रुलर असले की आपली एरिया मॅनेज करतात. ओके, सो अशें न्हू की ते भेदभाव करताले. म्हणजे स्मूथ फॉर द स्मूथ फंक्शनी खातीर तेंच्यांनी कितें कितें न्यू मेथड्स काडलेली. ओके, सो जी पर्टिक्युलर एरियाज असली सो ती बऱ्या भशेन मॅनेज जावपाक जाय. ओके, सगळ्योच कांय ट्रेड एरियाज नासले, स्पेसिफीक एरियाज असले थंयसर मार्केट तेंचे फूल आसताले. ओके, सो थंयसर टॅक्स कलेक्ट करप. ओके, सो हे कशा तरेन ते मॅनेज करतात. सो मेंटेन एन एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन. एफिशियंट म्हणजे सिस्टमॅटिक ऑर वी कॅन से प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करताले, म्हणजे मॅनेज करताले, प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग. नेक्स्ट, विलेजीस वर गवर्न बाय लोकल ऑफिशियल्स. सो लोकल ऑफिशियल्स जे अपॉइंट केलेले तेंच्यांनी. ओके, सो तेंकांच सांगलेले की तुमीच कितें कराच, मॅनेज कराच. ओके, सो लायक ट्रेड कसो चलतलो. ओके, सो टॅक्स कलेक्ट करपाचे, सो डिलिंग बीन सगळे तेंच्या कडसून
सारखे प्रॉपरली मॅनेज करपाचे हे जे लोकल्स असले तांकां तेंच्यांनी अपॉइंट करून मॅनेज करपाक सांगलें. नेक्स्ट they collected land revenue and encouraged so collected land revenue so land revenue means income. ओके सो ते पयशे कलेक्ट करताले सपोज जमनीचे ओके सपोज कोणाक दिले जर फार्मिंग करूंक बीन जाल्यार ते टॅक्स कलेक्ट करताले and encourage local self government. सो सेल्फ गव्हर्नमेंट मीन्स तुमीच एज अ लोकल ते अपॉइंट करताले मेन हेड आणि तांकांच सांगताले की तुमी कितें करा मॅनेज करात बाकीचे जो कितें तुमचो जो कितें रिपोर्ट आसतलो तो मागीर ते कलेक्ट करतात. नेक्स्ट प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेंच्यांनी आपल्या रुलींग टायमार हे तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेशन एक बरें केल्लें म्हणजे तेंच्यांनी जाता तितले डेव्हलप केल्लो पोर्ट आणि जाता तितली सेक्युरिटी इन्क्रीज केल्लेली. सो प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स आनी पोर्ट्स सो जाता तितले तेंच्यांनी आपली सेक्युरिटी ही हाय लेवल केल्लेली बिकॉज ऑफ द रॉबरी जावपाक शकताली आनी कितें अटॅक जावप. नेक्स्ट इकॉनॉमी मीन्स फायनान्शियल ग्रोथ तेंची कशी आसली. सो फर्स्ट एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्युपेशन. सो इन इंडियन एग्रीकल्चर हे मेन ऑक्युपेशन्स. सो इन ओल्डन टायम्स एग्रीकल्चर हे मेन ऑक्युपेशन आसले. ओके सो ट्रेड कितें कितें करताले म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर जे कितें प्रोड्यूस गुड्स जे कितें प्रोडक्ट्स मेळटाले ओके हेल्प ऑफ फार्मिंग जे कितें प्रोड्यूस करताले ते ट्रेड करताले ते ओके सो इधर द इनलँड ऑर यू कॅन से ओवरसीज ट्रेड करताले. सो रायस कोकोनट एरिकनट अँड स्पायसीस वर इम्पॉर्टंट क्रॉप्स. मागीर दे एनकरेज मॅरीटायम मीन्स सी ट्रेड थ्रू पोर्ट्स ऑन द कोंकण कोस्ट. नेक्स्ट ट्रेड विथ अरब मर्चंट इन्क्रीज द प्रॉस्पेरिटी. सो ट्रेड तेंच्यांनी जेन्ना अरब मर्चंट्सां वांगडा ओके सो जेन्ना ते ट्रेड करपाक लागले त्या टायमार तेंची प्रॉस्पेरिटी इन्क्रीज जाली म्हटल्यार प्रॉस्पेरिटी म्हणजे कितें रिचनस. ओके सो गोवा हो इम्पॉर्टंट पार्ट जालो. ओके सो जे वेल्दी डेव्हलपमेंट जाले गोवाचे म्हणजे इन्कम येवपाक लागले म्हणजे इन गोवा. सो केन्नाच्यान जेन्ना ते डील करपाक लागले विथ द अरब मर्चंट्स. ओके सो अरब म्हणजे डील्स बीन मोस्टली क्रॉप्स जे कितें आमी ग्रो करतात ऑर यू कॅन से अदर थिंग्स मिनरल्स एनिमल्स ओके हे बीन ट्रेड करूंक लागले. सो त्या टायमार जो रिचनस असलो ओके सो आमची स्टेबिलिटी असली फायनान्शियल स्टेबिलिटी ती इन्क्रीज जाली. नेक्स्ट रिलीजन द सिलारास मेनली फॉलो हिंदुइझम. ओके सो जशें हांवें तुमकां सांगलें की टोटल 14 युनिट्स आसा भितून जे रुलर्स असले ते सगळे जण फॉलो अप करताले हिंदुइझम. ओके दे ऑल्सो सपोर्टेड जैनिझम बिल्ड अँड मेंटेन टेम्पल्स. ओके सो तेंच्यांनी आपल्या टायम पिरियडाक टेम्पल्सूय बिल्ड अप केले. ओके डोनेटेड लँड टू ब्राह्मिन्स अँड रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स. ओके सो लँड जमीन जी असली ती ब्राह्मिन्सांक ते दान करताले. ओके ऑल्सो रिलिजियस इन्स्टिट्यूट लायक टू बिल्ड टेम्पल्स ऑर एनी अदर जाल्यार फॉर द मेन पर्पज रिलिजियस. ओके सो धर्माचे रिलेटेड जे कितें जे काम करपाचें आसा तांकां ते जमीन डोनेट करताले. नेक्स्ट कल्चर promoted Sanskrit and Kannada literature. Okay, so they promote means support करताले संस्कृत language or a Kannada language. Also literature म्हटलं literature means novels, poetry, like drama. Okay, so हे जे written records असले ते बरोवपाक okay or we can say poems बीन आसता. Okay, so ते पयलीं त्या टायमार म्युझिक असली हांकां ते कितें करताले प्रमोट करताले. सो एनकरेज टेम्पल आर्किटेक्चर अँड स्कल्पचर. ऑल्सो दे एनकरेज म्हणजे सपोर्ट करताले टेम्पल आर्किटेक्चर म्हणजे टेम्पलाची डिझायन कशी आसतली कशा तरेन बिल्डअप करताले. स्कल्पचर म्हणजे स्टॅच्यूज जशे तुमी टेम्पल्स ओल्डर टेम्पल्स पयले आसतले आउटसायड तेंच्यांनी कार्विंग केले आसतली. ओके सो ते कशे डिझायन आसतली हे सगळे ते त्या टायमार एनकरेज करताले. एनकरेज मिन्स सपोर्ट करताले. ओके करुया म्हणजे अशें टेम्पल अशे तरेन बिल्ड करुया. नेक्स्ट दे सपोर्टेड आर्ट अँड लर्निंग and also they supported art and learning. Next importance in Goa's history. ओके सो सिलारास जे असले ते गोवान कितें इम्पॅक्ट सोडून गेलो म्हणजे तेंचो कितें तेंच्यांनी इन गोवा अशें इम्पॅक्ट दवरलो. सो सोडून गेलो म्हणजे तेंचो कितें तेंच्यांनी इन गोवा अशें इम्पॅक्ट दवरलो ऑर वी कॅन से प्रोटेक्शन ऑफ द पोर्ट हे तेंच्यांनी डेव्हलप केले. सो कोणूय आउटसायडर येवन डायरेक्टली अटॅक बीन केलो जाल्यार तो पॉसिबल नासलो मीन्स करूंक पावरफूल सेक्युरिटी डेव्हलप केली नियर बाय पोर्ट. सो कोणी जर कितें अशें अटॅक केलो जाल्यार इट इज नॉट
सो त्या टायमार तो पॉसिबल नासलो. ओके, जाता तितलें तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केलें. ओके, सो जाता तितलें तेंच्यांनी पोर्टाक फर्स्ट प्रेफरन्स दिलो बिकॉज मेनली थंयसरूच कितें जाताली डिलिंग जाताली. नेक्स्ट, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन आनी एग्रीकल्चर. सो जे कितें मॅनेज करपाचें जें काम आसलें तितूनय सिस्टमान चेंजीस केले. ओके, एनकरेज रिलिजियस हार्मोनी. सो एनकरेज म्हणजे सपोर्ट करताले रिलिजियस हार्मोनी म्हणजे कितें सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करप, भेदभाव करप ना. ओके, सो बिटवीन द सो डिफरंट रिलिजन्स जर आसले जाल्यार तेंच्या मदीं सुद्दां भेदभाव करूंक ना, सगळ्यांक इक्वली ट्रीट केले. परत लोकांकूय सांगताले की तुमी सगळ्यांक ते अशेंय सांगताले की तुमी सगळे जाण युनिटीन रावात. ओके, अशे भेदभाव करूं नाकात. ओके, सो हेका रिलिजियस हार्मोनी म्हणटले. मागीर कंट्रिब्युटेड टू द कल्चरल डेव्हलपमेंट ऑफ द कोंकण. सो दे कंट्रिब्यूट टू द कल्चरल डेव्हलपमेंट ऑफ द कोंकण रिजन. सो तेंच्यांनी कंट्रिब्यूट म्हणजे कितें सपोर्टूय केलो ऑफ द कल्चरल डेव्हलपमेंट जे कितें पेंटींग, आर्ट, म्युजीक, ओके, पोएट्री, सो पोयम्स ज्यो आसल्यो. ओके, सो ते डेव्हलप करपाक ऑफ द कोंकण रिजनाचे जे आसले पळय तांकां सुद्दां तेंच्यांनी प्रमोट केलें. अशें न्हू की तेंच्यांनी आपले जे कितें आसा पळय तेकाच सपोर्ट करूंक ना, दुसऱ्या रिजनान येयले सो तेंच्या रिजनांतले जे कितें आसा रिलिजन तेका सपोर्ट केलो. नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लायन. सिलाराची पॉवर जी असली ती रिड्यूस केन्नाच्यान जाली. ओके, सो डिक्लायन म्हणजे त्यांचा रुलिंग पॉवरान कमी केन्नाच्यान जाली. सो द पॉवर ऑफ द सिलाराज डिक्लायन ड्युरिंग द 13th सेंचुरी कॉमन एरा. सो 13th सेंचुरीन त्यांची जी पॉवर म्हणजे रुलिंग पॉवर जी असली कधी कधी एरिया कमी जायत गेली बिकॉज सो देअर टेरिटरीज वर ग्रॅज्युअली टेकन ओवर बाय द यादवाज ऑफ देवागिरी. कित्याक तेंची टेरिटरीज म्हणजे ज्यो एरियाज आसल्यो त्यो टेकन ओवर म्हणजे ओवरटेक केल्यो नाजाल्यार कॅप्चर केल्यो बाय द यादवाज ऑफ देवागिरी. नेक्स्ट, सो हो जो लेसन आसलो तो सिलाराज रुलर रिलेटेड आसलो. सो ड्युरिंग द एग्जाम टायम्स तुमी इम्पॉर्टंट हे पॉइंट्स भितूंतले नोट डावन करून दवरात. डायनॅस्टी नेम जी असली ती सिलाराज. त्यांचो टाइम पिरियड जो असलो तो 8 to 13th सेंचुरीन असलो. रिजन कोंकण कोस्ट इन्क्लुडिंग गोवा हितून तेंच्यांनी कितें केल्लें कॅप्चर केल्ली. मेन ब्रांच लिंक विथ गोवा साउथ कोंकण ब्रांच. इन ऑक्युपेशन जे एग्रीकल्चर आनी मॅरिटायम ट्रेड म्हणजे सी ट्रेड आसलो. रिलिजन हिंदुझम, ऑल्सो सपोर्ट जैनिझम. इनिशियली फिडेटरीज ऑफ राष्ट्रगुदास. ओके, सो ते त्यांच्या अंडर असले. डिफिटेड बाय यादवाज ऑफ देवागिरी. ओके, सो अशे तरेन आमी टोटल 8 युनिट्स कवर केले अंडर द हिस्ट्री ऑफ गोवा पार्ट 1. इनिशियली फिडेटरीज ऑफ राष्ट्रगुदास.